नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळी तुमच्या येवकार हांव सांगाती गौरांग प्रभू मळकांनीकार तुमचे मुखार घेता ते साश्टीतले खबरी आनी साश्टीक सद्याक जर खंयची एक खबर सद्याक गाजता ती म्हणजे काल आमचे गोंयचे सीएम आनी जो उल्लेख केला ते 130 कोटीचे इन्वेस्टिंग फ्रॉड स्कॅम हाजो आनी तातूंत भितर सद्याक आमी गौरांग ह्या वेगवेगळ्या स्कॅमाचेर आमी चर्चा करता तेन्ना एक आमी म्हणटाले की हे म्हणजे हांवें पयलीं म्हळ्यार हो सामको ते ब्लॉकबस्टर जे हे आसतात सिरीज आसतात तशें वेब सिरीजा भशेन एक फाटल्यान एक आनी आतां एक नवेंच वेगळें हें जालां. आनीक हातूंत भितर एक केलं की आतां तातूंत भितर विजय सरदेसाय फातोर्डेचो आमदार ताजे 2 पयलींचे सहकारी आशिल्ले तांची नांवां येतात. आतां विजयान ताजेर हेय केला खुलासो केला की विजय म्हणटात ते ऑन द कॉन्ट्ररी त्या विक्टिम्स पूण ताजें नांव आपलें नांव पेड्यार करपाक लागून हें करता. सो हें जर पळयलें जाल्यार एका फाटोफाट एक प्रकरणां येतात. ते पळयल्यार कितें दिसता एकदम येवपाचें कारण कितें काय म्हणून सगळीच जॉब स्कॅम एक बरोबर येता, मागीर आनी कोण भायर जाता तांगेले स्कॅम बरोबर येतात, हेय स्कॅम तातूंत भितर येता. एक बरोबर येवपाक कारण म्हणजे आतां हे स्कॅम फाटले म्हाका दिसता कोविडाच्या टायमाचे नंतरचे 2021 आनी ते आतां काडला इकॉनॉमीक सेल इतले ते म्हाका दिसता घेवन बशिल्ले. एक पळयलें जाल्यार ते राजकीय म्हणजे सूड काडपाचो असो दिसून येता असो विजय म्हणटा आनी ते तशें दिसून येता कारण तुमी इतली वर्सां कितें करताले एकदम अचानक हे स्कॅम म्हणून आयले. दुसरे वटेच्यान जर आमी बीजेपीची टोटल जर हें पळयली म्हणजे पॅटर्न पळयलो तो मागीर वयर देशाक खंय आसूं जावं महाराष्ट्र आसूं आनी हांगा आसूं गोंयाक आसूं हें जर पयलें ओपोजिशनाक ते एक सायडीच्यान टार्गेट करतात. फॉर एग्जाम्पल पयलीं तुमी म्हणल्यार महाराष्ट्राक जर आमी पळयलो अजित पवाराक ताणें टार्गेट केलो घोटाळा 400 कोटीचो आनी कितें मागीर तो ताका आपल्या पार्टीन भितर घेतलो. आतां ते एलायन्सान हांगा जर तुवें पळयलें फाटले जे 10 जाण जाल्ले तातूंत भितर बाबू कवळेकर ताका बी स्कॅम म्हणून पयलीं बोवाळ मारलो. ताचे नंतर मोविनाक पयलीं बोवाळ मारलो. ताचे नंतर दिगंबर कामत जालो ताकाय ताजेर स्कॅम म्हणून तो तर 35,000 कोटीचो घोटाळा म्हणून तेन्नाचे ऑपोजिशन लिडरान मनोहर पर्रीकरान व्हडलो बोवाळ करून ताजे सरकारूय आयिल्लें बीजेपी जर गोंयांक येवपाक कारण तो 35,000 आनी आतां ताका भितर घेतलो. आनी एक वटेच्यान अशें दिसता की विजयाक कितें एक ऑपोजिशन उरला बोवाळ मारपी पूण ताकाय ट्राय करता काय म्हणून अशें एक चित्र विजयान काल जेन्ना पणजे प्रेस कॉन्फरन्स तातूंत भितर ताणें एक आरोप केलो की ह्या सरकाराक ओपोजिशन मुक्त सरकार जाय म्हणून अशें आमदार आतां उलोवपी उरला कित्याक ओपोजिशन मेन प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी आसा ती तरी पयले थंड आसा. बाकी सगळे प्रकरणां हें जें प्रकरण जॉब स्कॅम जें आसा तें जर तूं पळयलें जाल्यार प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी थंड आसा. म्हाका दिसता अशें लोक आतां उलोवपाक लागल्या की विजयाक हे भितर घेवपाक लागून हें सगळें किंवा प्रेशर हाडपाक चक्रव्यूह करतात. आनी विजय ज्या भशेन ताणें जें सांगलां की आपूण 25दा तरी सीएमा कडेन गेलो जावं तो कोण पुलीस ऑफिसर आसा ताजे म्हऱ्या गेलो हें कर आतां आपणें एसेंब्लीक काडलें हें विजय सांगता सामकें डायरेक्ट सांगलें ताणें. आतां पळोवया ह्या प्रकरणाचे खंय पळय आनी ताणें हें सांगलां की म्हणजे डायरेक्ट आव्हान दिलां की हे जर फोट आसल्यार सांगा म्हणून आपल्याक आपूण जे कितें सांगतात 25दा आपूण गेलो ना जाल्यार तुमी सांगात आपल्याक आनी ऑन रिकॉर्ड म्हणून तो आसा एसेंब्ली भितर. तर एकूण जर हो फकत विजयानच केला अशें न्ही. आमच्या अमित पालेकरान काल जी आमची मिटींग तांची एक जॉयंट मिटींग हें जाल्ली प्रेस कॉन्फरन्स जाली तातूंत भितर अमित पालेकर म्हणटा की आपल्याल्या घरा कडेन अशे हे लोक पुलीस आयिल्ले जे आपल्याचे पाळत दवरून आसात. विजयानी हें केलां की जेन्ना मडगांवां तांची प्रेस कॉन्फरन्स जाली ताच्या दुसरे दिसा आपल्या मळकतेच्या फार्माचेर पुलीस आयले म्हणून. सो एकंदर जर पळयलें आतां हातूंतलें राजकारण कितलें आरोप कितलो आनी हें कितलें हें असलें तरी आसतना हय पूण एक जर पळयलें टायमींग जर पळयलो जाल्यार ओपोजिशन कितें म्हणटात तातूंत तथ्य आसा अशें दिसपाक लागलें. मातशें तथ्य आसा अशें दिसता कारण तूं आतां कशें म्हणटा जे प्रेस कॉन्फरन्स जाली दुसरे दीस विजया घरा कडेन गेले अमित पालेकर कितें उलोवपाक लागलो ताजे घरा कडेन गेले म्हणजे हें उलयता ताजेर कळटा की पाळत धन आसात आनी हे केसी आतां सायमल्टेनियसली वयर येतात हळू. सो हाका लागून एक सद्याक गोंयच्या हातूंत भितर एक हें मेन जो आतां सद्याक जॉब स्कॅम कॅश फॉर जॉब हो स्कॅम आहा तो ताजे हे फाटल्यान पडटले काय म्हणून अशे तरेचे भंय तयार जाल्लो आसा. जॉब स्कॅम फाटल्यान पडपाक एक डायवर्ट करपाक हो टॉपीक हाडपाक शकतात अशें दिसता. पूण आतां हें आसा की आमचे पुलीस तो जो मायरान म्हणटा तो मेन एक्यूज आसा ताका धरपाक शकतले काय ना. हाजे पयलीं तांकां जाय ते धरपाक मेळटलें कारण हाजे पयलीं एक आमचो बाळ्ळी हातूंतलो केसींतलो जो हो आमचो रियादाक आशिल्लो ताका धरून हाडलो ताणें विथ द हेल्प ऑफ इंटरपोल. सो जर जाय जाल्यार हाडपाक शकता ताका हाडटकीरच मुखाल्लें कितें आसतें
कळटलें सारकें. मेन म्हणटा ती तो जो हें आसा मेन जी कडी आसा ती म्हणटा तो मायरन येता. आतां मायरनाक केन्ना धरून हाडटात ताजे वयल्यान मुखाल्लें कळटलें. आनीक गौरांग काल मडगांवाक म्हणजे मडगांवाचे खातीर तो सामको लागींतलो अशी एक समस्या अशें म्हणपाक जाता ती म्हणजे संसोडो. आनी संसोड्याचेर काल परत उज लागलो. आनी काल उज लागला तो पयलीं म्हणटाले कितें आमचो कचरो वेट कचरो आहा तो दवरतात ताका लागून भितर थंय गॅस तयार जाता मागीर गॅस तो पेट्टा अशें. हो जालो तो आमचो ड्राय वेस्ट आहा ताका आनी ड्राय वेस्टांतल्यान कांय अशें गॅस तयार जावन उज लागपाची शक्यता ना. सो एक हें की हो उजो कोण तरी मुद्दम लायला काय म्हणून. जेन्ना आमी आज चेअरपर्सनाक विचारलें ताणें सांगलें की ड्राय वेस्ट जो आसा आतां मेन म्हणजे मडगांवची म्युन्सिपालिटी सगळो जो वेस्ट आसा तो काकोडे व्हरता. तातूंतल्यो वेटी आसात ड्राय आसात. त्या भायर तांकां नेसाय एक प्रायवेट कंपनी कडेन तांणी एक म्हणजे जो मनीस इंडिविज्युअल आसा तो आनी ताची बायलेची एक फर्म आहा सी रिसायकल कितें तरी त्या फर्माक ते बाकीचो प्लास्टीक वेस्ट धाडटात आनी थंय तो रिसायकल करता. तो जो मनीस आसा तो रिसायकल करपाचो तो ताचे कडेन हें आसा. आतां चेअरपर्सन सांगता भशेन हे दिसांनी खंय ड्राय वेस्ट चड येवपाक लागला म्हणून आमकां तो थोडो थंय उरलो आनी बेलिंग थोडो जालो ना. बेलिंग जालो ना हाजे कारण म्हणजे थंय ते स्ट्रिप्स ना बांदून धाडपाचे. त्यो स्ट्रिप्स हाडप कोणें ताका लागून थंय ऑफिसर अपॉयंट केल्लो आसलें. सो ती स्ट्रिप्स हाडपाक जाय आशिल्ली आनी त्या बरोबर तुमचो तो जो वेस्ट आसा एक्चुअली मडगांव म्युन्सिपालिटी पळयलें जाल्यार वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटा तें कांयच ना. आनी मडगांव म्युन्सिपालिटी वेस्ट जो कितें सेग्रिगेशन जावं तुजी ताजें कांयच हें करना फक्त ती आउटसोर्स करता हांगच्यान. सो ताका लागून ऑलरेडी तुमी पयशे ट्रान्सपोर्टाचे पयशे एक्स्ट्रा भरतात. संसोडा प्लांट बेस्ट आसा थंय तो पडिल्लो कचऱ्याक अचानक उज लायलो. चेअरपर्सन म्हणटा की CCTV भितर कोण दिसलो ना थंय CCTV इन्स्टॉल केले. आतां ताका लागून आनी CCTV आमी बसयतले. दुसरी म्हणजे आमकां डावट आसा म्हणटा कोणी तरी हो उजो घालपाक जाय. हांवें तो फायर ऑफिसर गिल सोजा हिरकुरान गिल सोजा हाका विचारलो. थंय म्हणटा की अशें जावपाक शकना. आयदर एक तरी खंयच्यान तरी तो उजो पेटोवन थंय पावपाक जाय किंवा कोण तरी घालपाक जाय. सरावंडींग एरियाक खंयच उज्याचो कॉल आयलो ना जावं दोंगरा वयल्यान आयलो अशेंय कांय ना न्ही. तो थंयच पेटला आनी तो भितर गेला. हें एक जालें. दुसरें आमी जर मडगांवचें पळयलें न्ही जाल्यार मडगांव जो गार्डन वेस्ट येता तो गार्डन वेस्ट ट्रीट करपाक म्युन्सिपालिटी फेल गेल्ली आसा. मडगांवाक वता थंय आतां डंपिंग करपाक लागले आनी ताजे वयल्यान ते माती घालतात आनी ग्रावंड करतात. हय हे फाटली 3 म्हयन्या साकून चालू आसा. अशें मागीर ते म्हणपाक लागले की ना गार्डन वेस्ट भरपूर येता गार्डन वेस्ट भरपूर येता. गार्डन वेस्ट जर आयलो ताका ट्रीट करपाक मेळटली ते तरी तुमी करात एटलिस्ट. ताजे सारे गार्डन वेस्ट मेळटा येता ते सोडना हाजी आमचे सोडना तुका शेडरां घालून पिठो करपा जाता. ताजो मागीर वेगळे प्रोडक्टय करपा जाता ते म्हणून सोडूनय दी. बाकीचे तण आतां जर तूं SAGची ग्रावंड हॉकी ग्रावंड करपाचो फाटल्या दिसान जेन्ना थंय तुजें हें केल्लें कितें प्रायम मिनिस्टर आयिल्लो तेन्ना ते बस स्टँड केल्लो. सो तेन्ना म्हाका दिसता ताजे पयलीं नॅशनल गेम्सा पयलीं कितलीशी लाख मोडिल्ले थंय तो लेवलिंग करपाक. परतो लेवलिंग करपाक जेन्ना बस स्टँड थंय शिफ्ट केलो तेन्ना परते पयशे मोडले लेवलिंग आनीक तुजें बाकीचें हें काम करपाक लागून. आनी आतां जर थंय वचून पळयलें जाल्यार बारीक 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 दोंगर जाल्ले आसात थंय. आनी आतां म्युन्सिपालिटी थंय व्हरून लांकडां बाकीचें तुजी आनी म्युन्सिपालिटी उडयत म्हण लोक एडवांटेज घेतात. म्हणजे लोकांक कितें दिसलें हो डंपिंग ग्रावंड कितें जी आपल्या वेस्ट आसा ती हाडून थंय उडयतात. कळ्ळें न्ही तुका. सो एकदम हें विचित्र अशें परते ते थंय पयशे मोडटले परते लेवलिंग म्हणटले. कळ्ळें न्ही. सो हाजेर एक तोडगो काडपाक जाय तांणी. हाजे गार्डन वेस्ट जावं बाकीचें कितें आसा ताका आनी एक मशीन जालें आनी एक मशीन घेवपाचें म्हणजे तण बीन येता तें डायरेक्ट कंपोस्टींग करपाचें. तांणी थंय लेबर म्युन्सिपालिटी कडेन आसा जावं आउटसोर्स करप पूण तें कंपोस्टींग करतात सारें जातलें तुमकां कितें पयशे मेळटले. पूण एक जर पळयत जाल्यार आमचे कावन्सिलान कितलें म्हणून आमी हाजेर उपाय काडलो अजुनूय तसो उपाय काडूंक ना. फकत तो एक दोंगर आशिल्लो तो निवळ जाला इतलेंच. तो दोंगर तांणी निवळ केलो ना. लिगसी डंप आशिल्लो तो वेस्ट मॅनेजमेंटान केला. ताजी मुखाली जर सांगत जाल्यार वेस्ट मॅनेजमेंट हो प्लांट फूल हँडल करताले खंयचो संसोडो. तेन्ना म्युन्सिपालिटीन आपूण घेतलो आनी तो म्युन्सिपालिटी कितें थंय व्हरून कचरो डंप करताली थंय व्हरून आनी तो पायल जातालो. सो ताका उजो लागतालो परतो असो. सो आतां संसोड्यार पळयल्यार ताणें कितें कोर्टाक सांगिल्लें अशें संसोडो निवळ भायल्यान केला भितर कांयच जायना. भितर एक्टिविटीज जायना. तुमी ती मशिनाय सारकी करनात आनी ती मशीन सारकी जावपाची परिस्थिती खंय आसता. ती तशी उडयली कितलीं वर्सां. सो जर हे सगळें जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की आतां मडगांवचो जी हो आमचो ही समस्या आसा ती जर ना करतलो जाल्यार एक सामको एक प्लॅन करून बरोबर तांणी आतां उपाय स्टार्ट करपाक जाय
आनीक मेन म्हणटा ते कोयर खरें म्हणल्यार कोयरा वेल्यान ट्रीट करून ताज्यान जाय जाल्यार ते म्हणटाले की आमी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करपाक शकतात बाकीचे करपाक अशे प्लांट देशात कार्यरत आसा खूब कडेन पण गोंयांक आसात हय गोंयांक आसा सो त्या हातूंतल्यान ही मडगांव म्युनिसिपालिटी केन्ना जाग घेतली हें पळोवचें पडटलें सो अशें म्हणपाक शकता की ज्या दिसा जाग घेतली तेन्ना मडगांवकारां खातीर तो एक व्हडलो आनंदाचो दीस आसतलो अशें म्हणपाक जाय ताजे नंतर सावयो कुतून एक मडगांव म्युनिसिपालिटीचेर आरोप केला की ते म्हणटात फी घेतात जावं टॅक्स गार्बेज टॅक्स जावं तुगेलो कसली फी ती वाडयतात आनी तेन्ना कितें सांगतात जे बंद आशिल्ले आस्थापना सुद्दां ही फी म्हणजे म्हगे एक दुकान आसा आनी तें बंद आसा ताका सुद्दां ती फी भरची पडटा सो तांचें हें आसा की अशी आमी बंद आसतना सूट दियात जाल्यार ते म्हणटात ना आमी ग्रास कटींग तुगेलें क्लिनींग हाका हें आमी तो खर्च करतात म्हण तुगेलो ते जर करतात जाल्यार तुमी ते ताजी वेलवेवाट कशी लावपाची हें तुमचेर आसा फाटल्या दिसा सुद्दां तुमी पळयलो एक कोकण रेल्वे टू आमचो रावंड फ्रंट टू कोकण रेल्वे जी फुटपाथ दोनी सायडीच्यान बांदल्या ताजेर येदी मोठी व्हडली झाडां जाल्ली लास्टाक ती टीव्हीन उजवाडार हाडून जावं म्हणजे मिडियान आमच्या उजवाडाक हाडून लास्ट तें निवळ करपाक पडलें पूण अजून पर्यंत थंय तें दोनी सायडीच्यान कंप्लीट निवळ जाल्लें ना आतां थंय तुगेलें ब्युटिफिकेशन म्हण जावपाक जर ती स्ट्रीटच जर निवळ जायना आनी ब्युटिफिकेशन करून कोणाक करपा तें सो एकंदर जर पळयलें जाल्यार मडगांवा खातीर खूब कितें तरी करपाक जाय तो आतां केन्ना आमचो तो मास्टर प्लॅन येतलो तो देवाक खबर बरोबर पूण तो येवचे पयलीं तरी मडगांव जे कोण येतात कारण मडगांव हे गोंयचें एक मुख्य शहर आनीक मेन बाजारपेठ दक्षिण गोंयची मेन बाजारपेठ मडगांव आमचे जे हे आसा रेल्वे स्टेशन आहा ते मेन जंक्शन बरोबर कोकण रेल्वेचे सो असले हातूंत भितर आनीक म्हत्वाचें म्हणजे गोंय म्हणटी ट्युरिस्टाची स्टेट जर अशें जर देंवता आसतना जर आमचे असले जर पळोवपाक मेळ्ळे जाल्यार लोक म्हणटले कित्याक गोंयांक येवपाक जाय काय म्हण सो हाजेर जर उपाय काडटलो जाल्यार आमच्या मडगांव म्युनिसिपालिटीन पयलीं मडगांव म्युनिसिपालिटीन स्टेप घेवपाक जाय की आपल्याक एक स्वताचो प्लांट करपाक लागून और एक सेंट्रलायज प्लेसीक खंय तरी तांणी गोवोरमेंटाक रिक्वेस्ट करून सेंट्रलायज प्लेसीक जंय मडगांव लागींची लागीं कारण हांगच्यान काकोडे व्हरप जो हें आसा कचरो आसा पयलीं ते सालिगांव व्हरताले सालिगांव हांगच्यान म्हाका दिसता एक 60 किलोमिटर आसा काकोडा म्हाका दिसता एक 20-25 किलोमिटर आसा सो तुमी हांगच्या हांगा खंय तो सेंट्रलायज प्लांट कित्याक तुमकां ए ग्रेड म्युनिसिपालिटी तुमकां गार्बेज प्लांट म्हणटा तो जाय म्हणजे जाय ताजेर तुमी एक बरो गार्बेज प्लांट हाजे फाटल्यान आनीक सावयो म्हणटा वेगळें आनीक अर्थकारण आसपाक शकता तर जितलो पयस व्हरप तितलो फायदो बरोबर फायदो न्ही खर्च जाता खर्च म्हणल्यार जे कोण करता ताका फायदो बरोबर बरोबर सो जर हे जर पळयलें जाल्यार आमी म्हणटाले की आमी सदांच म्हणटा तशें दामबाबा कडेन मागचें पडटलें आमचे तकलेक मातसो उजवाड घाल आनी मडगांवचें मातशें बरें कर इतलेंच म्हणचें पडटलें हाजेर आमी हांगा चर्चा थांबयतात पळयत रावात सगळ्यांक देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक TV